हांव कानोळे साई सदाचो अध्यक्ष. हे आमचें मंदिर आसा पळय हे खूब जुनें आसा. म्हटल्यार आतां आमी हितून साईबाबांची व्हडली भव्य मुर्ती हाडून कानोळे गांवांत वाडी हितून आमी हितून प्रतिश्ठापन केल्लें आसा. सो आमी सगळ्या लोकांक मागता गोंयच्या हांगा येवन आमचे एक बाबाचे साईबाबाचे शिर्डी साईबाबाचें दर्शन घेवचें तुमी. आनी आमकां ह्या सगळ्या गांवांचो लोकांचो खूब प्रतिसाद मेळ्ळा आनी हेल्प मेळ्ळा म्हणून सगळ्यांक हांव नमस्कार करून धन्यवाद म्हणटा. ह्या देवळाक आदी पासून खूब हे 1975 पासून हांव देवूळ आसा. हांव ल्हान भुरगो आसतालो तेन्ना हांगासर येतालो, भजन करताले आमी, पालखी काडटाले. हे सगळे आमचे जे हे आसा पळय ते बंद जाल्ले आसा. आमचो हेतू आसा की हितून हे आमचे सगळे चालू जावचे परत. सगळ्यांनी एकटे जावन सगळे तुमी पयशे जाल्यार इतलो लोक गांवचो हांगासर आयला म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा. आमचे साईबाबाचें जे मंदिर आसा पळय ताची म्हणजे खूब इच्छा आसली की पयलीं पासून ओल्ड मंदिर आहे आमचें एक्चुली. हांगा रामाची मंदिर आसा आनी आमची खूब इच्छा रामपुरुश देव आसा हांगा. आमची खूब इच्छा आशिल्ली की हांगा आमची साईबाबाची मूर्ती जी खूब स्वप्न आशिल्लें जे आज म्हाका दिसता आमच्या सगळे हे गांवाचे सगळ्यांचो एफर्ट्स घालून ते आज पूर्ण जाले. सगळ्यां लोकांक म्हजी एकूच विनंती आसा की जे देवूळ हें जें आमचें हांगा जाल्लें आसा तें सारकें तुमी जर म्हणशीत पळय अशें जाल्यार तें शिर्डी सारकें आसा. म्हणजे तुमकां एक शिर्डीचो एक हांगा पांयान भितर सरनात फुडें तुमकां तो एक हें जातलो की बाबा फिलींग येता की बाबा हे शिर्डीचें हें आसा. सो ज्या लोकांक बाबड्यांक शिर्डी वचपाची इच्छा आसा आनी जी कित्या कारणा खातीर पावना या कित्या खातीर तांणी गोंयान हांगा एक कानोळे गांवान वाडी फाटल्यानूच अशें देवूळ जाल्लें आसा की तुमी एक एटलिस्ट शिर्डी पावना जाल्यार हांगा येवन पोवचें आनी आपलो एक बाबाचो आशिर्वाद घेवन तुमचो एक सगळ्यांचें बरें हें जातलें अशें म्हणून देव बरें करूं म्हणून. साईराम. आयज आमच्या कानोळेच्या गांवांत भव्य दिव्य अशें साईबाबाच्या मंदिराची स्थापना जाल्ली आसा. सांगचें म्हटल्यार हें नवें मंदीर न्हू, हें हांगासर 1970 पासून हांगा मंदीर आसलें, तेजी पूर्ण स्थापना जाल्ली आसा. सो गोंयभरचे भक्त भावांक मागता हांगा येवन तें दर्शन घेवचें. तशेंच साईबाबाच्या वांगडा हांगा रामपुरसाचेंय देवूळ आसा. सो सगळे आयज 15 तारीख सगळ्या लोकांक मागता हांगा येवन आमचे महाप्रसाद हा महाप्रसादाचो लाभ घेवचो आनी बाबाचें दर्शन घेवचें.